आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आयज मिटींग आपयल्ली ऑल द 7 ऑपोजिशन MLA वांगडा घेवन आनी आयचे मिटिंगेन जे डिस्कस केला ते ऑलरेडी ब्रीफ केल्ले आसा. मेन म्हणजे जो ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो खंय ना खंय दामपाक सोदता, काबार करपाक सोदता आनी ही BJPची हांगाच न्हू इंडियेभर हें चालूच आसा. हांव मुद्दामून विचारपाक सोदता जो स्पीकर आसा जावं आमचे जे BJPचे लिडर्स आसा तांकां विचारपाक सोदता तुमी आतां बाकीचे स्टेटींग ज्यो BJP रूल्ड स्टेट आसा थंय तरी वचोन पळोवपाक जाय की बाबा तेंच्याय सेम जाता, सेंटराकूय सेम तुम्ही करूंक सोदता. आख्खे आमचे गोंयचे आयज इश्यूज कितलेशे इश्यूज येयले आयज गांवांतले लोक आमकां विचारता. मेजर इश्यूज जे आसा आयज खंय ना खंय चालूच आसा. आयज तुम्ही पळयता आसतले खाजना आमची काबार जाल्ली आसा आनी ती खाजना खंय ना खंय तांकां पळोवनूच गेल्ले ना. आयज पुरयता जावं आनी कितें करता इनलिगलिटी चालूच आसा. आयज देख दोळे घाणाचेर ना आनी हें ओपन जातलें म्हणून खंय ना खंय हे कटेल करता. एवरी असेंब्ली सेशन गेले ते असेंब्ली सेशनूय कटेल केले 10 दिसांचे दवरले. आमी मॅक्सिमम जे ऑपोजिशन आसा ते न्यू MLAs आसा न्यू MLAजांक शिकपाक लास्ट टायम स्पिकरानूच सांगलेलें की न्यू MLAजांक शिकपाक लागून आपूण ही जी आसा ती व्हडली दवरतली असेंब्ली सेशन व्हडली दवरतलो. पण सेम जालें आतां परत 4 दिसांची दवरिल्ली आसा. जो प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशनाचो जो डे आसा तो पासून तेणेन कटेल केल्लो आसा आनी जो फ्रायडे आमकां इम्पॉर्टंट डे तो. आमचे कडेन तर कितलीशीं बिलां आसा ऑलरेडी आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ऑलरेडी सांगलेली आसा की कितलीशीं बिलां आसा रेजोल्युशन्स आसा ती आमी रेडी आसा घालपाक लागून. आनी हेकाच लागून आमी आयज जॉयंट मिटींग घेतलेली आसा आनी सगळ्यांची सहमतीन आमी डिसायड केल्लें आसा की फाल्यां आमी स्पिकराक मेळटले म्हणून आनी स्पिकराक आमचो जो डिमांड आसा तो घालतले म्हणून. हितून एक म्हणजे BJPन चिंतपाक जाय की बाबा ऑपोजिशनाक काबार करपाक सोदपाचें ना. आमी ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसा. ऑपोजिशन 7 जाण आसून बसून आमी स्ट्रॉंग आसा. आवाज करपाक आमी त्याच नेटान फुडें आसतले. कारण तुमी कितल्याय जाणांक येले ते सायडीन आनी हे सायडीन उरले तशें कांय ना. ऑपोजिशन आसता आमकां रायट आसा आनी लोकांनी आमकां जो निवडून हाडला त्या लोकांक आमकां जबाब दिवचो पडटा आनी लोक तुमकां पळयता. तुमचे आतां फुडें इलेक्शनाय येवपाचें आसा. तुमी चिंतून कितें करता तें चिंतून करपाक जाय. कारण लोक सगळे गोंयचे लोक तुमकां पळयता की इतले जे ऑपोजिशनाक तुम्ही काबार करपाची जो प्रयत्न केला षडयंत्र केल्लो आसा तो तुमकां सक्सेसफूल करपाक दिवची ना. आनी लोक जाणा फाल्यां लोक रस्त्यार येयले म्हणटकूच मागीर बोव मारूं नाका. लोकांक घेवन आमी रस्त्यार येयले मागीर हें करूं नाका की बाबा तुमी आमी लोकांक घेवन कित्याक रस्त्यार येयले म्हणून. सो हें चिंतपाक जाय. स्पिकरानूय चिंतपाक जाय. स्पिकर आयज अशें करूंक सोदता की ऑपोजिशन आसा तेंचो आयकोंकूच सोदना. सो हें जावपाक जायना. ऑपोजिशनाचो आयकोवपाक जाय आनी दोनी सायडीच्यान रुलींग एंड ऑपोजिशनाचो जो हें पावर आसा तो यूज जावपाक जाय आनी लोकांक जनतेक आमच्या बेनिफिट्स मेळपाक जाय. आयज कितलीशीं स्कॅमां आसा ती खंय ना खंय लिपोवपाची ही तयारी चालू आसा अशी म्हाका दिसता. कारण जी स्कॅमां जी इतली तेंप जाल्ली चालूच आसली आनी आतां न्यू स्कॅम चालू आसा ती आमी ओपन करतले असेंब्लीन आमी मांडटले आनी तेंचे जे स्कॅम्स चालू आसा ती भायर काडटले म्हणून खंय ना खंय कटेल करपाक सोदता. सो आमी सगळे एकवटान हांगा येयल्ले आसा आनी हेच्या फुड्यान एकवटान रावतले. आमकां जाय की जे इश्यूज मांडलेले आसा ते सगळे हायलायट केल्ले लोकां मेरेन आनी लोकांक कळपाक जाय की हांगा कसले स्कॅमां चालू आसा.